मोपा पुलीस स्थानकार सगळे वटेन धुल्ल माखला। तशेंच वयर पत्र्यांची शेड आशिल्ल्या कारणान ह्या सुवातीर गरमी खूप जाता। अशा स्थितीन पुलिसांनी ह्या सुवातीर कशें काम करप काय म्हण प्रश्न संजय बर्डे हांच्यांनी केला। हातून सरकारान तशेंच थळाव्या आमदारान लक्ष घालचें म्हण मागणी बर्डेन केल्या। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। भेट दिवपाक ते दिसा आमी 2 दिसां पयलीं येयल्ले की आमचो एक शेतकार भाव हांगा एक पुलीस कंप्लेंट दिवपाक येयल्लो। तेन्ना आमकां अशें कळोवन चुकलें की हांगा हे पुलीस स्टेशनाचेर जे सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान बेगीन उद्घाटन केल्लेलें आसा। हेतूनसून आमकां दिसलें की भारतीय जनता पार्टी सरकार आपले जे डेव्हलपमेंट जे केल्लेलें आहा हे लोकांक दिवपाक दाखोवपाक हे केल्लेलें आसा। हांगा आमचे पुलीस भाव जे आसा आमी प्रत्येक गोंयकार कोणाचें कितें जायना फुडें आमी पुलीस स्टेशनान कंप्लेंट दिवपाक धांवता। आतां पुलीस भाव कंप्लेंट कोणाक दितले? गोंयचे सीएमाक? गोंयचे सीएम आमी हेड ऑफ फॅमिली म्हणटा। आमी गोंयचे सीएम हो आमचो पुलीस डिपार्टमेंटाचो हेड, ताका आमी रिक्वेस्ट करता तुका इतली घाई गडबड कित्याक आसली? आतां हांव तुका एक उदाहरण दिता। भारतीय जनता पार्टीचे एक जर कसले हांगा मेळावो व्हडलो घेवपाचो जर आसा तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता तुमी हांगा येवन ह्या शेडीचे भितर तुमी बसोन दाखय। काय ना हांगा ACB काय ना, भायर येयात हांगा 2 मिनटां जर बसात। वाऱ्यान इतलो धुल्लो येता की हांगा परत हेंच्यो गाडयो पुलीस भावांच्यो गाडयो आसा, भयणी बी आमच्यो हांगा आसा पुलीस, हेंच्यांनी आपले पळोवपाचे भारतीय जनता पार्टी सरकारांचे मिनिस्टर जे आहा हांकां घाई कसली आसली? कित्याक लागून घाई आसली? कित्याक लागून तेंच्यांनी हांगा हाडून हे पुलीस स्टेशन दवरला? हांगा जर भितर येता आसतना आमी पळयलें आतां पुलीस आमकां थंय भायर सेक्युरिटी विचारता तुजें कसलें काम आसा काय म्हणून। सर्वसाधारण जर मनीस जर कंप्लेंट दिवपाक जर येयलो हांगा कांयच नाका म्हणटालो, येवपाची गरजूच ना म्हणटा। एअरपोर्ट थंय उरलो, सेक्युरिटी आमचे गोंयच्या लोकांक लागून करपाकूच जाय। सेक्युरिटीचो प्रॉब्लेम हे आमी अशें म्हणिना चेकींग करूंक फावना, चेकींग करपाकूच जाय। हे पुलीस स्टेशनाचेर हांगा भारतीय जनता पार्टी सरकारान जे घाई गडबडीन उद्घाटन करून हे जे कितें केल्लेलें आहा हे पुलीस भावांक त्रास जाता। आमकां दिसलें, म्हाका दिसलें आमचे पुलीस भाव रात दीस हांगा काम करतात। आतां वर्सभर जोडटले, रिटायर जायसर जोडटले आनी जी प्रकृती जर सारकी उरूंक ना हांगाच जोडलेले आपले ते प्रकृती थंय घालतले, सरकार तांकां पयशे दितले मागीर ना। आमचे हे जे धोरण जे भारतीय जनता पार्टी सरकारान जे उद्घाटनाक लागून जे बेगीन उद्घाटन केल्लेलें आसा हे हांव तेंचो निशेध करता। हांगा कसलीच सुविधा ना। तुमी येवन पळोवंक शकता आमी जे कितें उलयलेलें आसा ना हांगा जर एअरपोर्टाचेर बांदला ती रनवे एकूच आसा, पळोवंक गेल्यार सगळें इनकम्प्लीट काम आसा। तुमी वचून पळयात आर्टिफिशियल हेंच्यांनी थंय ग्रीन हाडून दवरलेलें आसा। आर्टिफिशियल हे आमी हे जे म्हणटा नॅचरल जे म्हणटा हांगा नॅचरल कांयच ना। पयलीं जो हांगा दोंगर जो आसलो आमचे शेतकाराचे पोटाचे पांय धरून हो एअरपोर्ट बांदलेलो आसा। हांगा हे पोटाचे पांय धरून दवरलेले आहा म्हणून आमकां दिसता हो सरकार हो केन्नाच हितून बरो जावचो ना। हो सरकारान जे कितें केल्लेलें आसा हांगा जे कोणाक आमचे गव्हर्मेंट सर्वंट जे आसा हांगा काम जे आमकां लागून जे काम करतात तांकां सुविधा बरी दियात मरे। तुमी एअर कंडिशन हॉटेलांत बरे बसतले, तुमकां जाय ती परस जाय तशी बांदतल्यो आनी हे लोकांक हे आमचे जे सेवक जे आसा तांकां बरी सुविधा दियात मरे। आयच्या दिसान इतली गरमी वाडलेली आसा, तुमकां खबर आसा गरमी इतली वाडलेली आहा, खंय तरी उजो लागता म्हणटा गरमीक लागून उजो लागो जर म्हणटा हे हांव मिक्सअप करिना। हांगा 5 मिनटां पत्रे आसा मरे, हांगा पत्रे आहा, तूं हांगा पत्र्याच्या अंडर बसूं शकता? खंयचो मनीस हांगा पत्र्याच्या अंडर 12-1-2 टायमार बसूं शकता का म्हणटा? हांगा जेवपाक तांकां गावना। एक पेलो जर दवर, पेल्यान उदक जर दवरीत जाल्यार गरम जाता। हांगा गॅसीची गरज ना, हांगा तुमी गॅस वाडयल्यात मरे। हांगा जर पेलो हाडून दवरत उदीक पळयात तुमी, गरम जाता। हांगा मनशाक बसपाक मेळना, 5 मिनटां बसपाक मेळना हांगा। तूं येवन स्वताहून प्रॅक्टिकल घेवन पळय। हांगालो जो आमचो आमदार जो आसा न्हू तेणी मातशें हेजेर लक्ष घालपाक जाय। हांगा पुलीस डिपार्टमेंट हे तुज्या अंडर पडटा, तुजे एरियेन जे पडटा, बेगींतल्या बेगीन हांगा तांकां कितें तरी सुख सोयी दी हांगा। आनी आतां पळय हो मार्च म्हयनो, एप्रील आसा, मे आसा, पावस पडटा तेन्ना पडटा, ताका लागून तेंचे हांगा जे उदीक आहा तें उदीक मारून दी। हांगा ग्रिनरी कितें तरी कर, धुल्लो जो येता न्हू तांकां कितें तरी प्रोटेक्शन दी आनी तांकां हांगा बेगींतल्या बेगीन त्रास जावंक फावना म्हणून तेंचे फॅनाची वेवस्था सारकी कर आनी कितें तरी तांकां हें करून दी म्हूण मागता।